विश्वस्ता दैविक माया și देशुकरा वेळा काळात आमचो देव जल्माला तरचे वासुदेव मोनिसाला पिताचे तै तारण जोडतली गर्भोशान म्हाका लास्टच्या दरबार कितें काम हांव तुका हर्शिता अमर जिविताचे तुजे दोंगरता जिये पळयणार हांव तुका विश्वासता गर्भोशान म्हाका लास्टच्या दरबार कितें काम हांव तुका हर्शिता अमर जिविताचे तुजे दोंगरता जिये पळयणार हांव तुका विश्वासता सर्वराष्ट्र भासो भारसा तुझ्या शब्दांत तूं स्वार देखता शिंपडलेली कसरत बसा तुझ्या पुण्यात आसरो सोडता गर्भोशान म्हाका लास्टच्या दरबार कितें काम हांव तुका हर्शिता अमर जिविताचे तुजे दोंगरता जिये पळयणार हांव तुका विश्वासता जीवित दिवच्या अग्न्याक पातो सत संसार तूं नव्यान रचता गर्भोशान म्हाका लास्टच्या दरबार कितें काम हांव तुका हर्शिता अमर जिविताचे तुजे दोंगरता जिये पळयणार हांव तुका विश्वासता दैविक माया și देशुकरा वेळा काळात आमचो देव जल्माला तरचे वासुदेव मोनिसाला पिताचे तै तारण जोडतली गर्भोशान म्हाका लास्टच्या दरबार कितें काम हांव तुका हर्शिता अमर जिविताचे तुजे दोंगरता जिये पळयणार हांव तुका विश्वासता गर्भोशान म्हाका लास्टच्या दरबार कितें काम हांव तुका हर्शिता अमर जिविताचे तुजे दोंगरता जिये पळयणार हांव तुका विश्वासता सर्वराष्ट्र भासो भारसा
चेतय तारण सोडतली गर्वशान वाखालासच्या दरबार कितें गावन हांव तुका हर्शिता अमर जिविताचे तुजे दोंगरता जिये पळयणार हांव तुका विश्वासता गर्वशान वाखालासच्या दरबार कितें गावन हांव तुका हर्शिता अमर जिविताचे तुजे दोंगरता जिये पळयणार हांव तुका विश्वासता सर्वराष्ट्र भासो भारसा तुझ्या शब्दांत तूं स्वार्थेकता शिंपडलेली कस्तत बसा तुझ्या पुण्यात आसरा सोडता गर्वशान वाखालासच्या दरबार कितें गावन हांव तुका हर्शिता अमर जिविताचे तुजे दोंगरता जिये पळयणार हांव तुका विश्वासता गर्वशान भरलेल्या फाटल्या संवसारात जिवीत दिवच्या अग्न्याक पातळ सर्व संवसार तूं नव्यान रचता गर्वशान वाखालासच्या दरबार कितें गावन हांव तुका हर्शिता अमर जिविताचे तुजे दोंगरता जिये पळयणार हांव तुका विश्वासता दैवीक माया अशी देशी करा वेळा काळांत तांचो देव जल्मला थंयचे फासर देव मनीसाला पिताचे तरी तारण सोडतली गर्वशान वाखालासच्या दरबार कितें गावन हांव तुका हर्शिता अमर जिविताचे तुजे दोंगरता जिये पळयणार हांव तुका विश्वासता गर्वशान वाखालासच्या दरबार कितें गावन हांव तुका हर्शिता अमर जिविताचे तुजे दोंगरता जिये पळयणार हांव तुका विश्वासता सर्वराष्ट्र भासो भारसा तुझ्या शब्दांत तूं स्वार्थेकता शिंपडलेली कस्तत बसा तुझ्या पुण्यात आसरा सोडता गर्वशान वाखालासच्या दरबार कितें गावन हांव तुका हर्शिता
तुका विश्वस्ता आता गवळी बाप पवित्र स्नान दिवचे जरी सरशीन वेता आनी पवित्र स्नानाच्या उगडासाची रीत चलयता. आमचेर पवित्र उदक शिंपडायत आसतना हिसोपान म्हजेर उदक शेणाय येसुम्या हें गीत आमी गावचें. याजक बापांनी गवळी बापा फाटल्यान वचें. भोव मोगाच्या भावां भयणीनो, आपणे रसिल्ल्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सरेस्पर आमच्या देवा लागीं कलतेपणी मागया. आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करच्याक ह्या उदकाचो शिवोर आमचेर पडटलो. आमी घेतला त्या पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावूंक सरेस्पर आमची काळजां नवी करूं. सर्व पदवेदारा सस्नाच्या देवा, तूं जिविताचे मूळ आनी उगम आमचेर शेणोवच्या ह्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल. तशें पातकाचें बोगसाण आमी जोडटल्या सर पिडेंतली आनी कोट्याच्या फटकीरपणांतून आमकां रक्षण लाभतलें म्हूण आमी पातयेता.
तुझे काकुळतीन ससनाच्या जिविता उमाळोवन येवच्या जिविताच्या उदकाची जर आमकां दी अशें आत्मेच्या तशेंच कुडीच्या सर आपायांतलें सुटका लाबोवन नितळ काळजान तुजे सरशी येशें कर त्यास क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं हे सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आनी हांव नितर जातलो तूं म्हाका आनी प्रासडो जातलो हे सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आनी हांव नितर जातलो काकुळजी कर ये देवा तूं काकुळगा हे सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आनी हांव नितर जातलो तूं म्हाका आनी प्रासडो जातलो हे सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आनी हांव नितर जातलो आनंद बापाकानी पुता आनी पवित्र ज्ञान जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा हे सोपान मुझे उदाक्षिणाये सोमिया आनी हांव नितर जातलो आतां हे जुबले वर्साच्या उक्तावणाचे रितीचें शिखर जावन आसचें येवकरिस्ताचें संभ्रमीक बलिदान सुरवात करच्याक आयतीं जावया याजकांनी गोवळी बाप मिसाची मुस्तायकी नेसच्या जाग्याक वेतात आमी प्रवेश गीत गावंक आयतीं जावया
तुका पवित्र करता नमन आमच्या मोगा करता नमन करता जायते वंता नमन करता आमच्या सोन्याच्या नमन तुका पवित्र करता नमन आमच्या मोगा करता नमन करता जायते वंता नमन करता आमच्या सोम्याच्या करता मरणा पर्यंत जेसू कालतो जालो जेसू मेलो जीवन जालो लोव्यान येतलो खुसा मनात निवरान मान फावो केलो कष्टा मरणा सर मनशांक भरवस उदेलो नमन तुका पवित्र करता नमन आमच्या मोगा करता नमन करता जायते वंता नमन करता आमच्या सोन्याच्या खुर्सारू कार जाले उबे कल्वारी दोंगरार ताचेरूम काढलो तो आमचो मोगार सोडवोंदार पृथ्वी आनी मोळपा मोदे सोमसा सरासर दिता उलो आमा सर्व पाटला मुजोकर नमन तुका पवित्र करता नमन आमच्या मोगा करता नमन करता जायते वंता नमन करता आमच्या सोम्याच्या नमन तुका पवित्र करता नमन आमच्या मोगा करता नमन करता जायते वंता नमन करता आमच्या सोम्याच्या गोवांकण मातयेन पडून सरशे मरण पावता खुर्साचेर आपणाकच जेजू बापा करपिता पृथ्वी थावून नवो जीव सरशे उदेव नेता सासनी जिवी आमा पातक्यांक तो जोडून दिता नमन तुका पवित्र करता नमन आमच्या मोगा करता नमन करता जायते वंता नमन करता आमच्या सोम्याच्या देव बरो दीस दिवं मोगाळ भाव भयणीनो आनी याजक भावानो आनी गोळी बापानो परतो आमकां संतोश आयच्या दिसा आज 2025 जुबिलेवाचें वर्स हाजी उक्तावण आमी केली गोळी बापानी ही सर्व आमकां सुरवात दिवन हांगासर आमी येवन पावल्या ह्या मिसाची इरादे आसात क्रिस्तीन डिसोजात आमीस दिता लिना मार्टिस आनी मेबल डिसोजा सिल्वेस्टर डिसोजाच्या 10 वर्साच्या वेळा आसा आमीस दिता लिना डिसोजा आनी भुरगीं वेलांकणी वाडो अरुण नोरोनाच्या आमीस दिता ग्रेस आनी अंजेला नोरोना आनी सर्व वीक्षकांक सगळ्या संवसारार आसात तांच्या खातीर आमी मागता आनी आमच्या इराद्या खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया आतां महिमा देवाक उंसर्गी म्हळें गीत गावचें देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देव वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूल कर तू बापाच्या
देवाच्या उजव्याक पोसलाय, आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केलें. ताचे सर्गी आमी कुटुंबाचे सुगूण वाडोवन आनी प्रिती मोगाचो संबंद सांबाळून सर्गी तुज्या घराच्या संतोशान सासणाचें इनाम भोगूंक पावो अशें कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. वेळ पावतच आन्ना गर्भेस्त जाली आनी दीस भरलेल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें. कित्याक तिणें म्हळें, हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो. एल्कान आपल्या सगळ्या कुटुंबासोवें सर्वेस्पराक वार्षिक बली भेटोवच्याक आनी आपली आंगवण फारीक करच्याक शिलोक गेलो. पूण आन्ना गेली ना. तिणें आपल्या पतीक म्हळें, भुरग्यान पानो सोडतच ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आनी सदांकाल थंय रावच्याक हांवें ताका घेवन वेतली. ताचो पानो सोडयतच तिणें आपणा सवें 3 वर्सांचो एक पाडो, एक एफा पीठ, एक सामड्या पोतेंभर दाका सोरो घेवन ताका शिलोवन सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तवळ ल्हानच आसलो. पाड्याची बली भेटोवन जाल्या उपरांत तांणी भुरग्याक एलिशी व्हेलो आनी आन्नान म्हळें, सैबा, तुज्या जिवाचो सपूत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबे आसलेली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयलां. आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो आनी थंय ताणें सर्वेस्पराक आराधन केलें. देवाचें उतर. तुझ्या घरात रावता ते मोनीस कितले भागी, तुझ्या घरात रावता ते मोनीस कितले भागी. सर्वेस्परा दळबाराच्या देवा, कितलो म्हाका मोग मैपास तुझ्या मंदिरासो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या अंगणात रावूंक मुजो आत्मोला लेता अत्रेकता. सगळो मुजो जीव
जीवन देवाची होगली गाता. तुझ्या घरात रावतात ते मनीस कितले भागी. तुझ्या घरात रावता ते मनीस कितले भागी. दीस राते तुझी वाकणी करीत आसात. तुकास आदार करून घेतलेलो मनीस कितलो भागी. तुझे मंदिर सोडपाची आशा ताच्या काळजांत वाजता. तुझ्या घरात रावतात ते मनीस कितले भागी. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्या न्हू पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हण आपोवंक ताणें फावो केला. निजायकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाच्या न्हू आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतलें जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातलें म्हण जाणाव. मोगाच्या न्हू आमचें अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेणेन फुडें सरोंक शकतले. ताचे उपादेश पाळन ताका मानवता तसलें आमी करता जाल्ल्यान जे कितें आमी मागता तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानून ताणें फरमयलां त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जाय. होच ताचो उपादेश. ताचे उपादेश पाळटले सक्कड ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिला त्या पवित्रत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हण आमी जाणाव. देवाचें उतार. देवाचे ओडकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका फर्मणे
जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काची परबेक जेरुजलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेंचे बरीस ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुजलेमांतच रावलो. ती ताची माय बाप नेणा जाली. तो पैणऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेकून एक दिसांची वाट सोलून ती पाटी आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैऱ्यां आनी वळखींच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुजलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकवणदारां मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सावलां घालना आसलो आनी ताची सावलां जापी आयकल्ले सुमेस्त ताचे जाणटिकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुखान तुका सोदून आसले हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेण आसल्यात? ताणें उलयल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो. पूण ताचे माथेन ह्यो सव संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवयेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतर हे जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचें जुबलेवाचें वर्स आमी सुरवातलें. बरोसो आमकां मोस करिना, बरोसो आमकां निराशी करिना. हो देई वाक्य घेवन आमी फुडें सरल्या. दिसपट्ट्या सदांच्या मागण्यांत आमी म्हणटा बरोशाचें विधान म्हणून, आनी तातूंत कितें आटापून आसा म्हणून एक घडी नियाळ करया. ये सोम्या देवा, तुजे कुरपेन सर म्हज्या पातकांचें बोगसाणें आनी ह्या जिणये उपरांत सासणीक आनंद जोडूंक हांव बरवसतां. कित्याक तुवें तें बासायलां. तूं अगणीत पदवेदार, विश्वासी आनी दयाळ आनी काकुळटीवंत. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां म्हणून 2 संगती आमी बरवसता. देवाच्या कृपेन सर्व आमच्या पातकांचें बोगसाणें आनी ह्या जिणये उपरांत सासणीक आनंद देवान आमकां दिवचो. कित्याक देव मात्र दिवंक शकता. सर शक्तिवंत, बळवंत, पदवेदार देव, काकुळटीवंत देव. बरवसो म्हळ्यार कितें? आमी साबार फावटी वापरता हो शब्द. बरवसो म्हळ्यार कितें? कितें मुखार घडोवन येतलें, कितें म्हाका बरें जातलें म्हणल्यार राखोन रावचें. एक राखोन रावचें. देव म्हाका बक्षिता. हांव कसलोय पातकी जाल्यार देव म्हाका बक्षिता. ताका म्हजो मोग आसा. तो म्हाका बक्षिता म्हणली विशेश खात्री, सर्टन्टी. देव म्हाका बक्षिता. तशें म्हणून जाय जाय म्हणून पत्कान पडचें न्ही.
तरी देव म्हाका बक्षिता, म्हाका सोडून घालिना, म्हजो देव म्हजो हात सोडिना म्हणली विशेष खात्री ह्या मतींत काळजांत असली एक पात्यणी. आनी तश्यो ताच्यो सांगाता बोरवोसो आनी एक देवान म्हजो इतलो मोग केला, जर ताच्या एकल्याच पुताक म्हजी पातकां बोगसूंक, म्हाका देवा कडेन बापा कडेन राजी करूंक, म्हाका ताजे इश्ट करूंक, म्हाका ताज्या कुटुंबाचे सांदे करूंक ताणें येदो व्हडलो त्याग केला जाल्यार हेर सक्कड संगती म्हाका दिना जायत की देव म्हणले विशेष खात्री. आनी हें आमच्या भितर आमी बगता देखून बोरवोसो म्हळ्यार देव आपणाचो मोग करतल्यांक सर संगती दितलो, म्हाका तो सोडून घालिना, म्हज्या बऱ्याक पडशें तो करतलो म्हणले एक भितर तावन येवची ती बोगणां बोरवोसो. आनी जें कितें आमी बोरवोसता ताची सुरविली रूस, पयली रूस बावार्थांत आमकां मेळटा. बावार्थ म्हळ्यार आमी कितें बोरवोसोन आसांगी ताचें मूळ तत्व म्हणयेत, ताचें सबस्टन्स, सम एंड सबस्टन्स, जें कितें आमी बावार्थांत आमी उसारता तातूंत आमकां कळटा. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, मुखार कितें घडोवंक आसा, आमच्या जिवितांत कितें घडटा, वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या पवित्र सभेंत, आमच्या देशांत, आमच्या सगळ्या संवसारांत फुडल्या दिसांनी कितें घडटलें दिसपडटें निराशेचीं, बियाचीं, खावजेणीचीं, झुजांचीं मोडां आमचे वयर उबते आसतना मुखार कितें घडटलें म्हणून एका वाटेन उद्वेग, आकांत आमकां भोगता आसतना आनी एका वाटेन देव आमचे वयर आपले हात विस्तारून धरून भियेनाकात, दृढ रावा, घट रावा, तुमकां आसच्या बोरवोसेचें कारण तुमचे कडेन इसारल्याक तुमी दिया अशें म्हणून आमकां समजयता. बोरवोसो नातल्या मनशां बरी आमी करचें न्हय. देवाचेर विश्वास नासता बोरवोसो नातली मनशां देदेस्प्रार जाता, तुमी तशें जावचें न्हय म्हणून देव आमकां समजयता. तरी ह्या दुखाच्या कोंडांत आमी आसा, आमची भद्रती आमचो देव, ताचो मोग, आनी ही भद्रती घेवंक मनीस प्रत्येक जाण आमी हरी एकली समयाचेरच आमची दिश्ट खंचून दवरूंक आमकां आपोवणें आसता. सगळें वरस बऱ्यान निराशे जावंक जायत्यो वाटो आसात मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, पूण बरें जातलें म्हणलें आशेवंक आनीक चड वाटो आसात. निराशे जावच्याकी चड बरे वाटो आसात, काळोखाच्याकी चड उजवाड प्रभाव बरीत, झुजांच्याकी चड शांतीचे दीस चड, समाधानाचे दीस चड आमी जाणां तें आमचो अनुभव सांगता. आनी कित्याक म्हळ्यार देवूच आमची भद्रती, देवूच आमचें कोटें, देवूच आमचें खडाप. ह्या कडपाचेर, ह्या भद्रतेचेर, ह्या कोट्यांत आमी रावूं जाल्यार मोग म्हणल्या देवाच्या सरशीन ताच्या सांगात आनी ताच्या भितर आमी आसूं जाल्यार आमकां खंयच्याय संगतीची भिरांत ना. ह्या संवसारांत पेल्या संवसारांत जिवीत जावं मरण जावं कितेंय जावं कशेंय जावं देव आमच्या सांगाता आसा म्हणून आमी दिसपडटें आमच्या काळजांत असली एक खात्री भोगूंक जाय. मोगा वरवीं मात्र बोरवोसो उपजता. जेजून केदो व्हडलो त्याग केलो पळया, त्या कुर्साक आमी आडलो उखलून मुखार दवरलो ताका आनी ताच्या फाटल्यान आमी चल्ल्या ताच्या सावळेकाल कुर्सा सावळेंत रावोन तरी विशेव म्हाका मेळटा, जावचें सगळें आमच्या बऱ्याक थंयसर आमकां कळटा म्हणून ह्या कुर्साक पळयल्ल्या वेळार सर पिडाशिडा गूण जाता, सर बेजाराय पयस वेता, सर काळोख नपयस जाता. ह्या कुर्साक पळयल्ल्या वेळार एका तराचो मोग आमचे थंय उपजता. कारण कुर्सांत उमकळलेल्या ह्या सोम्याचें काळीज विदलेल्या वेळार बालयेन वावलें रगत आनी उदक आनी थंयतान व्हडल्यो साक्रामेंताच्यो जरी, कुरपेच्यो जरी, नव्या जिविताची जर जावन पवित्र स्नान आनी नव्या जिविताच्या खाणाची जर जावन रगत वाडलेलें येवकारिस्ताक ताणें वाट करून दिली. आनी कोण नितळ काळजान येवकारिस्त घेतागी ताका एक राज रस्तो उक्ते जाता सर्गाक वचोंक. सीदा वाट सर्गाक व्हरची आमी जाणां. कार्ला कुतिसान म्हणलें उतरां, येवकारिस्ट इज माय हायवे टू हेवन. म्हजो राज रस्तो सर्गाक वचोंक. आज त्या येवकारिस्तांत आमी आसा, राज रस्त्यार आसा. देवाचे इश्ट आमी, जेजूचे इश्ट, आमचो मालगडो भाव जेजू क्रिस्त
आमचो कुटुंबाचो आमी देवाच्या कुटुंबाचे सांदे द फॅमिली ऑफ गॉड देवाच्या कुटुंबाचे सांदे आनी तशें आसतना बापूय आपल्या भुरग्यांक सोडून घालीत गी व्हडलो भाव धाकट्या भावंडांक सोडून घालीत गी आमकां जायतो विश्वास दवरूंक सक्कट संगती आसात बळवून देवूच आमचे सांगात आसा एक स्पश्ट गुर्तू देवान आमकां दिला प्रत्येक जावन जेजूचीच रीत ताणें मागची रीत बापाचेर विश्वास दवर सगळी रात थोडे पावटी आनी देवाक खंयचें पसंद तें आमकां ताणें सांगून दिलां बापाक खंयचें पसंद हळे अशें मागा तुमी आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी जावं देवाक हें पसंद सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी खंयसर देवाची खुशी जारी जाता की थंयसर देवाचें राज स्थापन जाता देखून हें आमचें निरंतरी मागणें जायचें म्हणून जेजून आमकां सांगून दिलां ताणेंच मागणें केलें आमचे खातीर मागलें आमचे खातीर मागता म्हूण सांगलें बापाच्या उजव्याक बसोवन तो निरंतरी मागता आमी जाणाव देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमकां खंडीत धैर्य आसा आमचें काळीज दृढ आसा भिवची कसलीच गरज ना दुसरें सोमयान आमकां पवित्र आत्मो दिला तसोच स्वास तसोच जीव घेया पवित्र आत्म्याक स्वास फुंकून ताणें म्हणलें कोणाचीं पदकां तुमी बोगसितात तीं बोगसतालीं तसो स्वास तो आमकां दिला पवित्र स्नाना वेळार प्रत्येक जावन क्रिस्मा वेळार वोडदी वेळार हर एक साक्रामेंता वेळार हर एक पडे मागतना पवित्र आत्म्या ये देवून आनी तुजें किरण आमचेर फांकय म्हणून मागणी करतना कंतारां गायतना पवित्र आत्मा आमकां देंवता आमचे थंय देंवता आनी आमकां मागोवंक कळीत नासल्यार आमचे सांदी मुले काळजाचे सोदून काण अंतस्करणाचे तो बापाक आमच्यो गरजो सांगून दिता ताच्या सांगता आमकां आनी एक वाट वा दैरादीक विनवणी दिल्या आंवकार मायाची जेजून दिल्ली एक विशेष खाणीक म्हळ्यार ही तुजी आवय म्हणून आमकां सक्टांक जुवांच्या सांगाता नांवान वा जुवांच्या ताब्यान दिता आसतना मोरयेच्या ताब्यानी दिलां मोरये माय कोणाचें मागणें जेजू आयकना जाल्यार मोरयेचें मागणें आयकता म्हणलें स्पश्ट आवयचें मागणें आयकनातलो पूत कोण तो जर देवाचो पूत तें आयकना जायत जाल्यार मागीर आमकां कांय बरवसो ना पूण मोरयेन मागल्या वेळार देव सदांच आमकां दिता मेमोरारे मागणें आमी म्हणटा उगडास दवर ये दयाळी ओंकारी मोरये तुज्या आसऱ्याक दवरलो तुजी ससाय मागुल्लो तुजी विनती सोदुल्लो कोणूच निराशी जावन फाटीं वचोंक ना कोणूच फाटीं वचोंक ना मोरये सरशेन गेल्ली कोणूच फाटीं वचोना आतां आनी आमच्या मोरणाच्या काळी आमच्या खातीर विनाती कर म्हणून सदांनीत साबार पावटी आमोरेन तेरसांत दिसपडतें वेरवेर गडितांनी हर हर गडितांनी आमी मागते आसा आमकां आसची आनी एक वाट बरवसो दवरच्याक झुजे भाग्यवंत कुटुंबाचो झुजे तो पळोवंक निद्रेस्त दिसता न्हिदल्या पर्यंत दिसता पूण हो कामाचो मनीस काम येयली वेळ पाड करचो मनीस न्हय न्हिदल्या वेळारय देवाची खुशी कितें म्हूण समजता स्वप्नान सयत देव म्हज्या कडेन उलयता म्हूण तो पाती येता आनी पापसाहेब फ्रांसीस म्हणटा ताणें न्हिदल्या झुजेच्या पंदा हांवें चिटी घालून दवरच्यो आनी तें म्हाका तो करून दिता म्हणून हांवें सड्ड कांय कंत करची गरज ना हांव विलाची त्या सांतेरजी तेंच म्हणटाली न्हिदल्या झुजेच्या पंदा म्हजें मागणें हांवें दवरल्या वेळार तें म्हाका तो मेळाशें करता तो आमकां फटयना आमचे खातीर विनंती करता त्या मनशाक दोळ्या मुखार कांय दिसोंक ना कितें घडटालें तें तरी तो बरवसो ताका धैर्य दिवंक शकलो देव म्हाका फटयना देव म्हाका राखता आनी ताच्या नांवान ताचे कुशेकाल हांव करतालो पुराय काम ताणें केल्लें बरवसो दवरूंक हेर थोड्यो वाटो आसात मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी सक्तांक संतोश बरोत करूंक प्रयत्न करीत जाय दिसान दीस पवित्र आत्म्याची ससाय मागून आमी सक्तांक बरें करूंक प्रयत्न करीत जाय आनी तो वळ आमच्याच जिवाचें बलिदान भेटयतना आमचो वेळ दितना आमचें कितें दिता आसतना त्या गांवांत शांती समाधान येता बरवसो सडटा झगड्याळे मळीक कितलेय आसूं दीत करंदाय करचे कितलेय आसूं दीत आमकां विरोध करचे कितलेय आसूं दीत तरी देव आमच्या पक्षेक आसा जाल्यार कोण आमच्या विरोध रावतलो सांव पावलोचीं उतरां आमकां समाधान दिवंक शकतात आमचो एक नारो जाय एक स्लोगन जाय तुज्या तोंड तो केदाय बायसर जाय सर्वांचो एकवट जावं जेजून मागल्लें निमाण्या जिवनार बापा ते सोमेस्त एक जावं तें मागणें आमचेंय जावं दी सर्वांचो एकवट जावं दी सर कातोलिकां मदें
सर्व क्रिस्तांवांमध्ये सर्व राष्ट्रांमध्ये एकवट जावन जशें बाप आनी पूत एकवटान आसात तसो एकवट जावं म्हणून आमचो नारो जायज आमच्या तोंडान तावन एक बळवंत पदवी ते आमकां दिल्या आनी ती पदवी खंडीत जावन मनशांक देवाक वयर तावन सकला हाडची पदवी युवकरिस्ताद्वारी याजाक हांग दिल्या. ही पदवी कोणायकी हेरांक दिवना देखून आमकां याजाक आसात आमच्या दिसीस जाय पुरते आसात आनी आमच्या सगळ्या भारतांत संवसारार याजाक देवाकच जेजूकूच आमच्या आल्तारार हाडटात आनी आमकां ते पावयतात ताची कूड आनी रगत दितात. तो तुका जियोंक करता. हांव आयलां तुका जिवीत मेळच्याक बरोवन ओमतोच्या मापान तुका तें मेळच्याक तें जिवीत सोम्याचें तुका मेळटलेंच. सर्गींतावन देवून आयिल्लो उंडो हो तो घेवन दादोशी जा वाटेचें खाण जावन घे तुज्या बरवसाच्या वाटेन चलोवंक. तुवें एक युनिफॉर्म घाली जाय हांवें एक युनिफॉर्म घाली जाय एक समवस्त्र आनी एक भास मात्र उलय जाय मोग म्हणली भास आनी युनिफॉर्म. तुमी एकामेकाचो मोग केल्ले वरवीं तुमी म्हजे शीस म्हणून दाखोवन दितल्यात. हांवें तुमचो मोग केल्ले बरी एकामेकाचो मोग करा. मोगूच आमचें बॅज मोगूच आमची भास मोगूच आमचें समवस्त्र मोगूच सर्वश्रेश्ठ म्हणटा सांव पावल. एक वाटेक तत्व आमकां दिलां आनी तें तत्व जावन आसा मागणें करून राव निरंतरी मागा कळनासतना मागा विश्वास खंडिनासतना मागा दितलो देव म्हणून मागा. मागणें आनी एक आमकां तत्व ताणें दिलां. मागणें करतल्या मनशाच्या की बळादीक हेर कोणी नात पवित्र सभेची चरित्रांत आमकां दाखोवन दिता. आनी सोम्यान केल्ली बासवणी आमच्या म्हळ्यार दोळ्या मुखार आसा. दोग वातेक तुमी एका मनाचें जावन कितेंय मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दिता म्हणून खंडीत दिता म्हणून सांगलां. हाविलाची सांतेरज म्हणटा कोण मागणें करिना ताका पातकाक उडोवंक देवसाराची गरज ना. तोच स्वातीच आपणाकच व्हरून यमकोणांत घालता म्हणून देवसाराची गरज ना आमकां यमकोणाक घालूंक आमीच व्हरून घालता मागणें करिना जाल्यार. एक नियम आमकां दिला आनी ते नियम वांजेल सगळो वांजेल तुज्या जिविताचें संविधान तें सर्व राष्ट्रांच्या संविधानाच्या की वर्त तें आनी एकदम क्रियाळ आनी जिवाळ आत्म्याकच आमचें थंय हाण दवरचें वांजेल आमच्या हातांत आसची. आनी एक वाट एक मुखेली आमकां दिला विश्वासी राव त्या मुखेल्याक पापसाहेबाचें नांव काडान ताचे खातीर सदां न्हीत माग आनी ताचे 6 वावरेडी बिस्प आसात ताचे संगत एकवटान राव. मिसा वेळार हर एका मिसा वेळार तांचें नांव आमी काडटा दाखोवंक आमी ह्या समुदायाचे म्हणून आमी एकवटांत आसा म्हणून आपोस्तलांचे उत्तराधिकारी तांचे मिसांव आमी घेवन आसा. पवित्र सभेन जियोंक आनी पवित्र सभेन मरोवंक हांव बरवसता म्हळ्यार आमी ह्या मागणान ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोवंक ह्या पवित्र सभेन कातोलीक पवित्र सभेन जियोंक आनी मरोवंक म्हाका अवकाश करून दी म्हणून देवा कडेन आमी मागोवंक जाय. एक जाणवाई देवान आमकां दिल्या आनी ती जाणवाई कुर्साची. सांव पावलून बरें करून तें विवरसिलां कुर्साची जाणवाई कितली गी म्हणून. त्या कुर्साक पळय ताचेर दिश्ट घाल तुज्या सर समस्यांक परिहार मेळटलो. एक आदर्श ताणें आमकां दिलां देव बाप जसो तुजो सर्गीचो बाप दयाळ आनी संपूर्ण तशें तुमी दयाळ आनी संपूर्ण जाया. हें आदर्श केदें व्हड आदर्श ह्या संवसाराचें न्ही विशेश व्हड आदर्श वा नमुनो ताणें आमकां दिला. आनी एक मात्र कोटेपण ह्या सर्व वाटां पैकी ताचे तावन आमकां पयस करचें एक मात्र कोटेपण म्हळ्यार पाताक. तें हाडाय पाताक करच्या की मरचें बरें म्हणटाले सांत भक्त. पाताक करच्यो समयो गडितां हाडोंक पळय आनी पडल्यार बेगीनच सोम्या कडेन राज्य जा. पाताक बोगसूंक माग कुमसार जा. आनी एक आपोस्तोलीक विधान ताणें आमकां दिलां. आपोस्तलांनी केल्लें वैयक्तीक भेट 1 to 1 एकल्यान एकल्याक भेटचें मिलागात. ताचें बोळ कितलें पळया. हर एका मिलागातेन देवाची कृपा वळटा आनी एका मनशा तावन आमचे तावन ताची एनर्जी ताची सकत म्हाका मेळटा म्हजे तावन ताका मेळटा. एक मिलागत कितलें बरें करूंक शकता. एक हांसो एक शेकेंड कितलें बरें करूंक शकता. निमाणें एक परगटणी 8 बागी अंतस्करणी दुर्बळे बागी रुदान करतात ते बागी सादेपळे देवाची खुशी करूंक बुकयतात आनी ताण येतात ते दया दाखयतात ते समाधान करतात ते एका फाटल्यान एक
हें बागीपण आमचें जावं दी मोगाळ भाव भयणीनो. हे जुबले वराचें वरस सदांच आमकां सट्टांक आमच्या पातकांचें बोगसाणें मेळोवंक, शिक्षेची माफी मेळोवंक सर्गराजाक आनी ह्या संवसारांत सर्ग हाडूंक आमकां तें आदार जावं दिवन मागया. आमचो बाबाट तूं सारया एकाच देवाक सत मानता. सरकाळादी बापातान जल्मला देवतान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवतान उपजलो खरो देव. तो देवतान जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचेर रुस्त केल्यात मनशा पासत आनी आमचे सुडोळे पासत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मुलीची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पांच ताका कुसार मारलो. ताणें ख्रिस्त मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गांत चडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुजबी करूंक वैभवांत परतून येतलो आनी ताचे राजवटीचे शेवट आसतना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता. ईश्वराने जीव दोतार तो बापा आनी पुता तो निपसाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर को नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रावा देवरवी तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मतावर स्थापलेले देवसभेक सत मानता. पथकांच्या बोगसण्या खातीर 21 स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. देवूस आमचो बरवसो आमचो मोगाळ बाप मोग सुतो ताचें सैम मोग ह्या मोगाक लागून ताचेर विश्वास दवरून बरवसो दवरून आमची मागणी ताका भेटोवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. कळवळ्या बापा पवी सभेच्या सर मुखेल्यांनी भावार्थाचे बी हर एक क्रिस्ती प्रजेच्या काळजांनी आनी कुटुंबांनी ओंपून यथेश्ट मापान फोळ दिवची आतेरा जावन रुपीत कर म्हूण मागता. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या आनी एकवटीत स्पिरितान परजेच्या सेवा करूंक आनी शांती समाधानान भरिल्लो राष्ट्र बांदून हाडूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. कुटुंबाच्या उदरगते खातीर वावर करच्या सांद्यांक आनी कुटुंबांतल्या प्रायवंतांची जतन करतेल्या हर एकल्यांक तूं बेसावांनी भर. एकामेकाच्या गरजेक स्पंदन करूंक माया मोगान जियोंक जाय आसची कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी कुटुंबांत तांचो पात्र समजून कुटुंबांत तांचो वेळ करसून एक आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांदून हाडच्या वावरांत तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. ह्या एवकरिस्तेच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सान बरवशान भरलेली जिणी जियोंक फावो कर. तशेंच आमी एकामेकांक समजून शांत समाधानान कुटुंबा जिणी बांदून हाडूंक आनी मावल्या बरीत जिणी जियोंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा
येदो व्हड उपकार तुवें आमकां केलाय फाटल्या दिसांनी आनी हे जुबलेवाचें वर्स तुज्या पुताच्या जल्माचें आमकां सर्वांक आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वैयक्तीक जिवनांत आमच्या फिरगजांनी सगळ्या समाजांत आमच्या देशांत आनी सगळ्या संवसारांत जायतें बरेंपण हाडूंक आनी चड लोक तुज्या पुता जेजूक आपलो सडवणदार म्हणून वळखून घेवं हो उपकार तुजे कडेन मागता बापा तूं जो जेतन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. मोगाळ बापा आमी तुका हो पारीकपणाचो यज्ञ समर्पिता आनी देवाचे ओंकार मायेचे आनी भाग्यवन झुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतींत थीर दवर म्हूण कलतेपणी मागता जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदोळ बरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेच पदू सर्गानी सोंसा भला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय. सर्वेच पराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. असल्या दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. अख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पासत, म्हज्या तुज्या नांव फावो साकरा पासत आनी दर नुतांनी परगटलेलो तोच कोरो बावार्थ सांबाळटले आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा, तुज्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा सोमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा, तुका वाखणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारण आमा सोमेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटान आमी आज भगवान मोरयेन आपलें अवकारपण सांबाळून संवसाराच्या सडवंदराक जल्म दिलो तो भोव पवित्र दीस संभ्रमता. आनी तेच मोरयेक आनी ते मोरयेक त्या जेजू क्रिस्ताचे आमचे सोमी आनी देवाचे सदांच संवकार मायेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पोती भगवान जुझेक, तशेंच भगवान पेद्रू आनी पावल आनी आंद्रे, जाकोब जुआंव थॉमस, जाकोब फिलीप, बार्तोलोमेउस, मातेव, सिमांव आनी तद्देव, लीन, क्लेत, क्लेमेंट, सिस, कर्नेल, सिप्रियन, लॉरेस, क्रिसोगन, जुआंव आनी पावल, कॉस्म आनी दमियांव, ह्या तुज्या दमदुतांक आनी रक्षसाक्षांक आनी समेज तुज्या भगवंताक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्थकाय आमकां दी. शासनाच्या क्यास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परीन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुटू परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणावरी तुवें आमकां सोडयलाय सुमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर, जय क्रिस्ताचे जय. बापा, आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो, पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणे उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मायमेवान देवा, आमी तुका समर्पिता निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंत सक्राबेलाची देणी, बावर्त्याच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्कीसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हेय बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरू म्हणून आमी कलतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पयत कूड आनी रगात सेवदेलां समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्यांची काकूत कर. भावार्थाची मोर आसून ते आमच्या आदी गेल्यात आनी विश्वांत आसात. तांकां आनी क्रिस्ता थंय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळो. आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणीत काकुळचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका. पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुआंव स्तेफान, मातियास, बार्नबास ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या निरक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीन तूं सरस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमच्या सोडोणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव बोयसां, तुझे रासन काय तुझे कुशे सर्गा जाता तुझे संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास संक्रांती आनी आमच्या सुकलेल्या नक्षत्रां तशें आमच्या पदकां बोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समी जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्यांक येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली जेजू तुये काळजा म्हज्या घे म्हाका तूं घे गोपाल तुज्या राव म्हजे थंय राव राया म्हज्या म्हाका तूं पाव दये तुज्या ये जेजू तुये काळजा म्हज्या घे म्हाका तूं घे गोपाल तुज्या राव मुझे राव राया मुझा पाव म्हाका तूं पाव दये तुज्या उंडो तूं जिवीत आसूं आत्मीक खाण दिवसो संसारासो जीण उस्वाडावसो राय तूं सर्गासो स्त्रासो राय तूं काळजासो सोड फोंडार तूं पातक्यासो सोमी तूं आमचो जेजू तुये काळजा म्हज्या घे म्हाका तूं घे गोपाल तुज्या राव म्हजे थंय राव राया म्हज्या वाट सजीवित तूं आमचो देव काकुळटीचो आसरो निराश्रितांचो आसरो तूं आमचो खंबेजा दायनी वारसो सोमी
जेजू तुये काळजा मोजा घे म्हाका तुगे गोपा तुज्या राव मोजे तेरा राया मोजा जेजू तुये काळजा मोजा घे म्हाका तुगे गोपा तुज्या राव मोजे दैराव राया मोजा प्रार्थुया. भोव कनवळ्या बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कश्ट संपल्या उपरांत सासणाक तुजो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जुबिलेवाच्या वर्साचे उक्तावणाची सगळी रीत मांडून हाडल्या आमच्या गोळी बापांक आनी सर्व याजकांक, साबेटोणी केल्ल्या सर्व याजकांक आनी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा हांव. ह्या मिसाची देवस्तुती चलून वेल्ल्या लितूची चलून वेल्ल्या फ्रांसिस्कान तिसऱ्या वर्दीच्या सांद्यांक देव बरें करूं. आदल्या आयतारा काणिके वेळा जो म्हजो लायव आज 11,880 रुपये, 11,880 रुपीज. नताला बेस्ताच्या वेळार काणिके वेळा जो म्हजो लायव आज 34,660, 34,660 रुपीज. हे दिसच्या क्लर्जी मेंटेनन्स फंडाक आमी दान दिता. मिसा वेळार घालच्या ह्या जागाच्या मुस्तायकेक जॉसलिन क्रास्ता नित्यादरवाडो हिने 20,000 रुपये दिल्यात. नांव नाका म्हणसा नेकल्यान सांपावल वाड्याकारान रुपये 10,000 रुपये दिल्यात. तांकां देव बरें करूं. रोजर मायेची मिसनार आशिर्वाद आमी तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. येवचो मंगळार डिसेंबराची 31 तारीख 2024 वर्साचो निमाणो दीस. तो दीस देवान आमकां फावो केल्ल्याक आमी अर्गां दिवया. सांजेर 6:30 तावन 7:30 पर्यंत भाग्यवंत वर आसा. देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी त्या वेळार प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार अर्गां दिवया. ताजे उपरांत अर्गां बलिदान 7:30 वरार सडीत संख्यान वांटेले जावंक तुमकां उलो दिता. ह्या मिसाची देवस्तुती YCS RYM आनी ती चलोवन व्हरतात. 2025 जनवरी 1 तारीख बुधवारा वर्साचो पयलो दीस. त्या दिसा मरी देवाची माता ही परब आमी समारंभता. त्या दिसा मिसा हर्षंच्या बरी सकाळी 6:30 वरार आनी सांजेर 5:30 वरार आसतली. जनवरी 4 तारीख
सोनवारा सांजेर 5:30 वरांच्या मिसाची देवस्तुती सांजुजे वाड्यान चलून व्हरची. आयतारा 8 वरांच्या मिसाची देवस्तुती नित्यादर वाड्यान चलून व्हरची. सुम्याच्या अप्रगटेचें फेस्त त्या दिसा जानेवारी 5 तारीख ह्या आयतारा सांजेर जेजू वार्षिक युकरिस्त पुरशांव सांजेर 3:30 वरार मिलार इगर्जेंत गवळी बाप मीस भेटयतात. उपरांत पुरशांवार रुजाय आमच्या मैदानाक येवचें. थंय शर्माव आनी सक्रामेंताचें बेसांव आसा. दुसऱ्या पिरगजांतावन भक्तीक लोक हजर जातात. सर्व रुजायकारांनी कुटुंबा समेत पुरशांवांत वांटो घेवचो. स्वयंसेवक जावन नांवां दिल्ल्यांक सोमारा डिसेंबराच्या 30 तारखेर सांजेर 6 वरार मिटींग दवरलां. तुमचें उदार म्हण दाखोवन हाताक हात मेळोवन हो वावर करूंक उलो दिता. थोड्यो गरजेच्यो संगती तुमकां सांगूंक आशेता. पयल्या सुवातेर आमच्या पवित्र सभेन पापा साहेबान इंडुलजन्सा विशयांत जाय पुरती शिकवण दिल्या, एक डिक्री दिल्या, ताचो सारांश कडतिल्यान दिला. तिसऱ्या पानार थोड्यो संगती तातूंत आसात. परिपूर्ण इंडुलजन्स जोडयेत आनी आमी दिसाक 2 फावटी जोडयेत, 2 फावटी मिसांत वांटो घेवन कुमगार घेतल्यार नितळ काळजांत आसून, नितळ अंतस्करणांत आसून आनी तें पुलगोत्रेंतल्या आत्म्या पासून भेटोवयेत. इंडुलजन्स म्हळ्यार पथकाचें बोगसाणें न्हय, बगर बोगसल्ल्या पथकाक लागून आमी देवा मुखार भोगूंक आसच्या शिक्षेची माफी. हे कशा संवसारांत न्हय तर पुलगोत्रेंत ही बोगसाण, ही शिक्षा आमी भोगूंक आसा नितळ जावच्या खातीर. हे स्टेट ऑफ प्युरिफिकेशन म्हणटा हांव पुलगोत्र. तेंय उणें करूंक आमकां देवान पवित्र सभेक दिल्ल्या सर्व आत्मीक भंडारा मारिफात ह्या वर्सा विशेश काकूट केल्या. देवाचो मीत मेर नातलोलो मोग अनुभव करूंक आमकां अवकाश. कसलींय पथकां ती आसल्यारय आमी ती कुमसारांत सोमयाक सांगया. नितळ अंतस्करणां मारिफात देवाची सर्व बेसांवां घेवया. ताच्या सांगात यात्रीक पयणां करूंक आमकां आपोवणें आसा. आमच्या दियेसीजेंत सबार पुनशेतां म्हणून ह्या घडये यात्रीक पयणाचें केंद्र म्हणून आमी नेमाक केल्यान पयल्या सुवातेर रुजाई काथेद्राल हांगासर कोरीस उबारलाय दोळस, सांलोरेसाचें पुनशेत बोंदेल, पंपय सायबिणेचें पुनशेत उर्वा, सांत आंतोन शास्त्रो जेप्पू, सांजुजेवास पुनशेत मुडिपू, सांजू तादेव पुनशेत पक्षिगिरे, बाळोक जेजूची इगर्ज मडंकाप बंटवळ आनी दुखी सायबिणेची इगर्ज बेळा. त्या वाठारांतल्या लोकांक सांगाता वैयक्तीक तरान तांणी यात्रीक पयणां करूंक. आनी ह्या वेळार इंडुलजन्सां जोडूंक आमी कितें भक्तीक कार्य करूंक आसात गी तें हांव तुमच्या गमनाक हाडटां. एक नितळ अंतस्करण आसूंक जाय, देखून सुटावें कुमसार जावचें, मिसाच्या बलिदानांत कुमगार घेवचो, पाप साहेबाच्या तेसा पासत मागचें आनी हाचे बराबर हेर कामांय करयेत. कथोलीक पवित्र सभेची शिकवण ह्या दुसऱ्या वातिकान महासभेचे दस्तावेज अध्ययन करयेत. हाजू उपकार बावडटां मोटव्यान फादर आल्फ्रेड पिंटो आनी हांगाच्या याजाकांचो, सहाय्यकांचो, वस्ते याजाकांचो, तशेंच हाचे सगळ्याचें मुखेलपण घेतलां फादर जोसेफ मार्टीस, आमकां आमच्या सेनेटाचो कार्यदर्शी आनी तशेंच देरेबलचो विगार, सिस्टर शामिता आनी तिची 6 भयणी सट्टांनी कुमक केल्या. IC वायामान कुर्साचें हें सुरंगारावणी तशेंच हाडूंक हांगासर कुमक केल्या, याजकांनी कुमक केल्या, वेदी सेवकांनी, धार्मीक भयणींनी आमकां कुमक केल्या, वांजेल वाचूंक दियाकोन आनी सगळी तयारी करूंक मंगळा ज्योतीन आदार दिला. MC वा मास्टर ऑफ सेरेमनी केलो फादर विन्सी सिक्वेरा आनी हेर साबार रितींनी कुमक केल्या. ह्यो कुडतिल्यो तयार करूंक, ताजो तर्जुमो करूंक मंगळदुजीच्या सिबंदेनी आनी पाद्र्यापांनी कुमक केल्या. आमच्या कोडियल बायल प्रेसाच्यांनी आमकां आदार दिला. सकट कुमक केल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आयच्या कार्यांत
आमी कितल्या मोगान वांटो घेतला ताका तुमी साक्ष सुमेन देव तसो प्रतिफळ तुमकां दिवं दी आनी सगळें तुमचें वरास संतोशाचें मोगाचें आनी बोगसाणेचें जावं दी म्हणून म्हजी आशा आनी मागणें समेस्तान देव बरें करूं. हांगासर आशिल्ल्या आयिल्ल्या सर यादाचोय हांव उपकार बावरतां. तांची हाजरी आमकां मोलादीक कित्याक तांणी आमकां सोम्याक दिव्येत आनी ती आमी उडासान दवरची. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रीत परजळीत केली. पवित्र दीस परजळीत केलो. तो सुबाप अगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडांत तुमची काळजां बरो. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोश बरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयलें. तो सुबाप तुमची काळजां संतोशान बरो आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्गा आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो. तोच तुमकां आपली शांती आनी इस्तगात दिवं आनी सर्गींच्या सुखांत तुमकां पावो. आनी सर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडोवका. Kutma mesawang chega sulucha kami dewachi kushika shikai tu amka magita chisa vaita vignatne rakam ka sadanga magivan kutma mesawang chega sulucha kami देवाची कुशेका शिकय तू आमकां मागितोची सा वायटा विघ्नाते राख आमकां सदांका. जेसू तू आसुरा मरिये तू आची मां सुसे तू आकासा Moktau tum Jesus Jesus tua sura Murie tua cima Susai tua casa Moktau tum Jesus Mogar putra sove Angkuar meriashirvati angkau Rosari Saibini मगर भाऊ बहिणीनो बावतिजमाचे उदक बेंजार करच्याक बिसाय थंय गेलो म्हणून तुमकां गळीत ना जाम